आमची सभा ओची देवा मोदी देवा रक्तान केली एकूच मोगा फामी आमची कोना संतोषा आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्हासता सोय सोय सर्वेस पोरा आमची मोना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्हासता सोय सोय सर्वेस पोरा सगळ्यांक एकूच जिवी सगळ्यांक एकूच बापूय सगळीं देवा भुरगीं असली आमची फामी आमची मोना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्हासता सोय सोय सर्वेस पोरा आमची मोना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्हासता सोय सोय सर्वेस पोरा जेसू रक्ता निर्मळ देवा आत्म्यान पवित्र देवा जेवणान वाटी असली आमची फामी आमची मोना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्हासता सोय सोय सर्वेस पोरा आमची मोना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्हासता सोय सोय सर्वेस पोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भावा भयणीनो आयज आख्खी पवित्र सभा भाग्योत्सवाच्या कोश्टा मरणाचो उगडास करता त्या काळाचो व्हडांतलो व्हड प्रवादी जावन ताणें देवाची आज्ञा पाळून मरणान ताका साक्षी दिली आयचे शुभ वर्तमान हाचे विशीं उलयता जेजूचे मिसांव सुरू जावचे आदीं ताणें जेजूक वाट तयार केली तो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो हो आयच्या मिसाचो विशय जावन आसा
नवसल्लोले जिवीत जिवन बास दिलोल्या सोडवणदाराक येवकार दिवंक सगल्यांक तयार करूंक ताचे मिसांव आसले. ताचे प्रमाणीकपण अल्कोपर्यान हेरोद राजा भाग्यो जोवांक जिवेशी मारूंक फाटीं सरूंक ना. पूण आपले नांव आनी उतर राखूंक ताणें हे टाळणीन होयकार दिलो. आयज आमचे फिरगोजीन कोणसाचें फेस्त आमी समोर उमटाव. देवान आमकां जमीन दिवन सोबीत सृश्टी आमचे आधीन करून तिचो सांबाळ करूंक हुकूम घातला. आमच्या कोश्टी वावरांतल्यान गाम वारून जमनींतल्यान पीक आमी काडूंक देवाची आशा. ज्वांव बाप्तिस्ताचे कोश्टी मरण जावन आसा आमकां एक उगडास जेजूच्या उतरांचो. गंवाचो कोणो जमनीन मरणा जाल्यार तो नवेना पीक दिना. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना आमचो आस्कारी ज्वांव बाप्तिस्त हाचे पासत आमी देवाक दिनवासुया. तशेंच त्याग कोश्ट करून जमनींतल्यान पीक उत्पन्न करूंक देवाची कृपा आमकां ह्या मिसांत मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितींत आमी फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. सगळीं सांगातान म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुका बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारये सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोम्या सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को Sorki, ani shanti tacha ishta so
संसारी सोम्या जेसु Christa Bapaच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उस्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा उस्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेसू Christa Eklosu povit, eklosu Ishvor, eklosu Parmeshwar. Eklosu povit, eklosu Ishvor, eklosu Parmeshwar. Moima deva, usorgi, ani shanti tacha ishta sansari. Moima deva, usorgi, ani shanti tacha ishta sansari. Amen. प्रार्थूया बकुळून आयच्या दिसाक आमी मागुया ह्या मिसांत जेडन दियारावच्यो जो आपलो वाडदीस समोरता देवान ताजे सुबांपुणी आपलो आशिर्वाद घालो म्हूण तेच परी ही आयची परब आमची कोविदाद समोरता तांचे पासत आनी तांच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागुया. देवा आमच्या बापा तुझे कुशे पोरमाणे स्नान दातार बागी म्हूण जुवांव जोल्मान तशें मोरणान तुज्या पुता फुडें येवन गेलो जशें स्वताक आनी निती गोवाय दिवचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो तशें आमी तुजे शिकोवणे खातीर झुजूं तुज्या पवित्र आत्म्याच्या दिरान आमकां भर आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुझे थाय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. Amen. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर मोजे कोडे हे परी उलयलो. तो राता तुझे काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फरमायलां तें सगलें तांकां कळीत कर. तांचे हुजीर खांपू नाका नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार खांपोसो कोत्तलो. हांव तुका एक गोट शार एक लोखंडी खांबो एक कांशाची वणत करतलो. कारण ह्या सगळ्या देशाक जुदाच्या राजांक आनी कुवरांक यात्निकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय.
ती सगळीं तुजेर आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजेर जोयत उरची नात. कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसा. अशें उलयता तो सर्वेस्पूर. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब, म्हजें ओन सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगट करतलें. म्हणुया, म्हजें ओन सर्वेस्परा तुजें ओन परगडटलें. Moche von solfespora, tuझे बरेपण परगटले. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा, म्हाका कधीच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चीट दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब, Moche von solfespora, tuझे बरेपण परगटले. सर्वेस्परा, म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, Moche von solfespora, tuझे बरेपण परगटले. दोनिया, तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तरणे पिराये थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा थावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यानसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, Moche von solfespora, tuझे बरेपण परगटले. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलोय. देवा, म्हजे तरणे पिरायेर थावन तूं म्हाका शिकयतायलाय. अजून पर्यंत तुज्या वचोरयांचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब, Moche von solfespora, tuझे बरेपण परगटले. उद्गाराक उबी रावया. Soy solfespora, soy solfespora, soy, 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 soy. Soy solfespora, soy solfespora, soy, 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 soy. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. स्वर्गीचें राज खरेंच तांचें. Soy solfespora, soy solfespora, soy, 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 soy. Soy solfespora, soy solfespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसो. मार्ग बरमणे चतुर्मिसाचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या.
हेरोदियस नांवाचे आपले भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बाय गेली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुवावांक दवरलेलो आनी कोडये सांकडी बांदून बोणकुणींत घालो. कारण जुवांव हेरोदीक म्हणटालो, तुजे भावाचे बायलेक तुवें दवरले तें सारकें ना. पूण हेरोदियसाचे काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळनासलें. तो सात्वीक आनी धर्मभूत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तोरी कुशी मनान ताका कान दितालो. बोरी एक सोन सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माचे दिसाक आपल्या कुंवरांक, सोबाद्यांक आनी गालिलेच्या व्हडा व्हडा मनशां जेवण केलें. आनी तेच हेरोदिसाची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताचे सांगती जेवतल्यांक मानली तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें माग आनी हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलें दितलो, म्हजे राजवटीचे ओत जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? ताणें जबाब दिलो, स्नान जाता जुवांचें शीस माग. बेगीन बेगीन भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नान जाता जुवांचें शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच म्हाका दिल्लें जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावणेचे बिड्डेक पडून चेडवाक दिलें उतर मोडूंक ताका कुशीना जाली. देखून राजान त्या चौकीदाराक धाडलो आनी जुवांचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोळकुळीन ताची गोमटी कातली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपल्या आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड भरून ताणीं ती एके समाधीन निगिपिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महाने Akami tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय जो आमकां 2 उतरां कशी सांगता, तो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनीस आसलो आनी त्या पासून हेरोद भियेतालो ताका. प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाक लागून आनी देवाचे भिरांतीक लागून जुआंव बावतिस्त आमी म्हणटा, बागेवन जुआंव एक प्रमाणीक मनीस जातलो जाल्यार ताका आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा सेल्फ रिलायंट म्हणून. मिनींग खबर आसा सेल्फ रिलायंट म्हणल्यार आपल्याचेरूच आदारून तो जियेतालो. आयज हेंच उतर जायते भाशेन आमकां समजूंक जाता. सेल्फ रिलायन्स आमी आयज आमच्या विचारांत आमी तरी केलें जाल्यार आमी म्हणटलीं आमचेरूच आमी आदारून रावूंक जाय आनी आमकां कितलो खर्च लागता आमच्या जिवितांत तो हाचेशी ताचेशी मागून आमी जियोंक न्हय, पूण आमी अशीं जावंक जाय की आमचेशी जातेलें आमचो तो तोकूस काडूंक. सेल्फ रिलायन्स पयल्या आधुनीक काळार वो जुआंवाच्या काळार तो कितें खातालो आमकां सगळ्यांक खबर आसा. कितें खावून तो आपलो ओरण्यांत पासून आसतना कितें खातालो? उगडास आसा कोणाक? हनी एंड लोकस्ट. आतां हांगा कोंकणीन भाशेन तोळ म्हणटा दिसता म्हाका, पूण आमी बारीक मेळटा तसलें न्हय तें व्हडलें तोळ, पूण तोळ आनीक मोव खावून तो आपल्या प्रमाणीकपणान देवाक जाय तसलें जिवीत जियेलो. आयज आमचें सेल्फ रिलायन्स मातशें बिगडटा ह्याच कारणाक लागून. कारण आमचें सेल्फ रिलायन्स आमकां जो कोण काम दितलो ताचे आमी आदारान काम करून आमी सेल्फ रिलायंट जावंक सोदता. आनी आयची परब हे दोनूय परबो आमकां एकूच उगडास करता. जितलेय फावटी तूं तुजेंच मरण करचें ना, एक नवो जीव केन्नाच तुज्या जिवितांतल्यान येवचो ना आनी तिका सेल्फ रिलायन्साची एकदम गरज. आयज प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पिल्यांचो लोक कोणसाचें फेस्तूय समोर ओंपतात आनी हे कोणसाचें फेस्त कित्याक लागून काय तुमकांच तुमी जबाब दियात.
कितलीं जाणां आमी आतां शेतांत पांय दवरतात आसतलीं पूण फेस्त करूंक आमी हांगा आयिल्लीं आसाव कितलीं जाणां आमी लास्ट टायम केन्ना आमी शेतांत पांय दवरलो आसतलो केन्ना आमी एक कोणोस आमच्या कोश्टान उगयलां आसतलें पूण आमी सेल्फ रिलायंट आमी सगळीं सेल्फ रिलायंट कारण आमी इतलें जोडून दवरलोलें आसा आमचेशी जाता बाजारांत वचून जाय तो तांदूळ घेवन हाडूंक उगडास तोरात प्रितीच्या बाबा भयणो आमी जोशी सेल्फ रिलायंट आमच्या ओर्तान जायत रावतात इल्लोसो वेळ असो येतलो आमचे पयशे वाडटले जी कोणसां आसात ती उणी जायत रावतलीं पयशांचो वालोर घोडये देमोत घोडये आमकां जाय ते तांदूळ मेळचे नात घोडये आमकां जाय तें खावूंक मेळचें नात सगळें आसूनय कारण आमी एकेच वाटेन सेल्फ रिलायंट जाल्लीं आसाव दुसरे वाटेन आमी देमोत आसाव कितले पावटी प्रितीच्या बाबा भयणो असनियाळ करता आसतना हांवूच म्हाका विचारूंक लागलो घोडये लास्ट टायम म्हजे पांय दोरनीर केन्ना पडलोले कारण आयज आमची लायफस्टायल आमी पळयली जाल्यार भायर घालचे शूज वो स्लिपर्स दुसरे आसतात घरांत पावंड्यार भितर सरताच आनीक एक आमकां स्लिपर रावता हांव म्हणना वायट म्हणून पूण केन्ना घोडये आमचे पांय दोरनीर लागलेले काय केन्ना घोडये माती आमच्या आंगार लोळवलेली काय आमी भितर सरताच नवी दुसरी स्लिपर्स घालून भितर वेतात जमनीक पांय लागोंक जायना जेन्ना आमी न्हिदता म्हाका दिसना आमी आतां कोणूच मांद्रेर सकयल मांद्री घालून कोण न्हिदतात म्हणून भोव थोडी न्हिदतात आसतली पूण आमकां जाय एक मातशें कसलोय बेड जावं कम्फर्टेबल लग्जरियस बेड न्हू पूण बेड जाय आमी दोनी करून परतूनय आनीकूय वयर वेता केन्ना घोडये हे जमनीक आमी आमचें आंग दिवून एकवट आमचो जोडला काय केन्ना आमी आमचें ही धरती आमकां कितें सांगूंक सोदता ही धरती आमकां कितें दिवंक सोदता ताचेर आमी नियाळ केला काय आयज हो दीस प्रितीच्या बाबा भयणो हें जेन्ना आमी कोणसाचें फेस्त आमी समोर ओंपता तें कोणोस म्हणल्यार एका मनशाची आमी समजणी देव पवित्र पुस्तकांत जेन्ना इस्रायल पोरचेक ताणें इजिप्तांतल्यान भायर काडली सदांच तांकां मान्ना खावंक दितालो सकाळचें आनी सांजेर देव तांकां आपलें खावण दितालो पूण ज्या वेळार एका वर्साक 40 वर्सां उपरांत अरण्यांत तांची 40 वर्सां सरोन ज्या वर्साक काना गांवांत ताणें आपलीच उपजयल्लें खावूंक लागलीं देवान तांकां म्हणलें आयज हांव तुमकां मान्ना दिवची गरज ना कारण तुमचें गाम वारोवन जें तुमी उपजयलां ताचेर आयजतान तुमी पोट भरतलीं आनी हीच आज्ञा देवान आदामाक दिल्ली जेन्ना पातोक आदारून जेन्ना देवान ताका फरमायलें तुजी गाम वारोवन तूं जमनीचेर वावर करून तुजें पोट भरतलोय घोडये आयज प्रितीच्या बाबा भयणो ह्या कोणसाच्या फेस्ताक देव आमकां होच उगडास करता आमचें तरी प्रमाणीकपण तरी आमी सांबाळटलीं जाल्यार दुसऱ्याचेर आदारून न्हय कारण जेन्ना आमी दुसऱ्याचेर आदारूनच आमचें जिवीत आख्खें आदारलोलें आसा आमी आनी कोणाच्या नेमाचेर आमी आमचें जिवीत जियेता आमचें जिवीत तरी आमच्या हिशोबान जियोंक जाय जाल्यार आमी इल्लेंशें सेल्फ रिलायन्स आमच्या जिवितांत हाडूंक जाय हांव म्हणना सगल्यांनी शेतांक वचूंक जाय म्हणून हांव म्हणना सगल्यांनी तुमचो वेळ घराच रावात आनी जाता तितलें उपजयात म्हणून ना प्रितीच्या बाबा भयणो पूण इल्लोसो वेळ आमच्या जिवितांतलो आमच्या दिसाचो इल्लोसो वेळ आमी कितेंय तरी आमच्या घरांनी उत्पन्न करूंक शिकलीं जाल्यार ती वस्त आमकां हांगा थंय सोदूंक गरज पडची ना आनी भोव करून आयच्या दिसाक जेन्ना आमी कोणसाचें फेस्त समोर ओंपता हांव वाचतालो गोंयांत खंय सुमार 51,000 हेक्टर्स वो जमीन जितली आशिल्ली ती आयज पर्यंत फक्त 31,000 हेक्टर्स उरलोली आसा आनी म्हणजे जितलें पयलें आमी उत्पन्न करतालीं आमचे गरजेक 20,000 सुमार उणें जाल्लें आसा तितलें तांब उणें जाल्लें आसा तितली पीक उणें जाल्ली आसा तितले तांदूळ उणें जाल्ले आसात उगडास तोरात मनीस उणो जावंक ना आमी वाडत आसा आमच्यो गरजो वाडत आसा
पूण जेन्ना कावण तरी उणें जातलें घोडी आमी सगळें आसूनय बुकी पडूंक शकतात. कितें आमच्यांनी करूंक जाता प्रितीच्या भावा भयणो? कितें आमच्यांनी कसलो सोयेक घेवन आमची शेतां आमची पिकां कशीं वाडोवंक जातात? उगडास आसा सुमार 2015 वर्सान फादर क्वाड्रोस म्हणून सलेशन प्रिस्ट ताणें हो स्टार्टअप हो इनिशिएटीव घेतिल्लो. सावथ गोवान ताणें एक मत चिंतलें, आमची शेतां तरी बरी जावंक जाय जाल्यार एकट्या शेतकारांची जायना, कारण मिशनरी हाडूंक वो लोकांक हाडूंक वो पीक करूंक इल्लोसो देस्पेस चड जाता. आनी आमच्या लोकांची शेतां व्हड व्हड नात. आमच्या शेतांत एक जाल्यार एकूच बांद आसा, वो दोन जाल्यार दोनूच आसा. व्हडले नात की आमी व्हडली मिशनरी हाडून सगळें एकदां करतली म्हणून देस्पेस चड जाता एका एका शेतकाऱ्यान केलें जाल्यार. आनी त्या पासून फादरान कितें चिंतलें, जायत्या शेतकामत्याक एकठांय येवन तुमी जो कोर जाता तो वांटून घेयात आनी हे भाशेन आमची शेतां जीं आसात ती आमी रोवया. 2015 आयज पासून शेतकारांक एकठांय करून जायते जमिनीचेर जी शेतां आदल्या दिसांनी रोय नासलीं ती पासून शेतां आयज रोवंक लागल्यात. आनी पीक फाटल्या वर्सा काय ओ पयल्या वर्सा काय फाटल्या वर्सा इल्लेशें चड जाल्लें गोंयांत. एक प्रयत्न प्रितीच्या भावा भयणो, आमचेशी शेतां आसूं वो ना आसूं, आमच्यांनी तरी जाता जाल्यार कोणाचें शेत आसा कसो आमी त्या शेतांत उत्पन्न करूंक जाता, कसो आमचो आदार दिवन आमची शेतां जीं अशींच आसात कारण तांची नदर फक्त आमची गोडे पयस वसत आनी कोणाची नदर आमच्या शेतांचेर पडत, थंय गोडे तुमकां नाका जाल्यार पासून एक बिल्डींग गोडे येवन आनी कोण येवन रावत. आनी अशेंच गोंयांत जायत आसा. पकरून आयच्या दिसाक ह्या कोणसाच्या फेस्ताक आमी तरी कोणसाचो वालो तरी आमकां खबर आसा जाल्यार एक नवें उपसून एक नवें फळ जें देवाक आमी भेटयता ताचो मान आमी दिता जाल्यार जें उत्पन्न जाता जमनींतल्यान ताचोय मान आमी दिवंक जाय. भोव करून ज्या दिसाक आमी बागेवून सुवामाची परब सुबोरमता आपलें रोगोत ताणें देवाच्या भावार्थ वाडोवंक जाय म्हणून, तो भावार्थ उत्पन्न जावंक म्हणून आपलें प्रमाणीकपण ताणें सांबाळलें. हेरोदाचो कसलोच उपकार ताणें मानून घेवंक ना, आपल्याचेर उपकार करून दियात केन्नाच मानून घेवंक ना. आपल्याच कश्टांनी आनी आपल्या हातांनी काम करून तो जियेलो आनी देवाच्या वावराक सदांच आपलें जिवीत भेटोवन दिलें. आयज भोव करून ह्या फेस्ताच्या दिसाक कसो आमचो गाम, कशें आमचें रोगोत जेन्ना आमचो जीव वेचो वेळ येतलो कितें आमी फाटल्यान सोडून वेतेलीं. बागेवून जुवांव भावार्थान आमकां हीच एक उर्बा हाडून दिता. आमच्या जिवितांत जाता जाल्यार जावं आमचें जिवीत एक कुर्बा कशी एक देवाक देणें कशें भावार्थ वाडोवंक आनी भोव करून आयच्या दिसाक ह्या फेस्ताक आमकां जावं एक उगडास आमच्या जिवितांतल्यान कितें उत्पन्न करूंक ही जमनीचें आनी आमचे मोदें देवान दिलोलो संबंद आमी सदांच सांबाळूंक. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या वेळार आमी आमची मागणी देवाक उबारूया. आमच्या पाप साहेबान बिस्प साहेब, आदारी बिस्प साहेब आनी सगळ्या पाद्री आनी म्हत्वाच्यांनी पासत मागुया. तांच्या प्रामाणीक आनी भक्तिवंत जिविताची देख घेवन आमी आमच्या जिविताची वाट नीट करूंक आनी तांचो ताळो आमकां आमचें जिवीत अदीक भावार्थान जिवंक
अस्काल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या देश कारभाऱ्या पासत मागुया. देशाचो कारभार चलयतना गरीब दुबल्यांक चेपयना जावंक पूण तांचें जिवीत सोंपें करूंक तांकां शिकवण दिवंक आनी नितीन आनी शांतीन देशाची उदरगत करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या देशाच्या आनी अदीक करून गोंयच्या शेतकाऱ्या पासत मागुया. तांची शेतां भाटां पिकाळ जाल्यार पुरो म्हूण आनी उपत ओपणी तांकां फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या फिरगोजेच्या सगळ्या फामिली पासत मागुया. आमच्या फामिली तशेंच सगळीं तरणाटीं आनी भुरगीं अदीक भक्तीन आनी देवा भिरांतीन वाडो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयच्या पोरबेची समरणी करतल्या कोमलीदातीच्या भाव भयणां पासत मागुया. आमच्या आस्काराच्या देखीवन जिविता उदेशी तांणी आपलें जिवीत प्रमणीकपणान जिवंक दुसऱ्यांक देखीवन जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. थोडोसो वेळ आमी ओगीच रावून आमची खासगी मागणी आमी देवाक उबारूया. बकून आमच्या गोंयच्या आनी देशाच्या शेतकामत्या पासत आमी मागुया. जायते जाण रिणांनी बुडलोले आसात. जायत्यांक पावस फावो ना. जायते जाण आपलो जीव दिवंक सोदतात. जायत्या जाणांक आपलें पीक दिवूनय तांकां मोल मेळना. ही सगळीं आमची देसांवां आमची मागणी देवा मुखार उबारून देवाक आर्गां दिवन हे देवान आमकां आमचो दिसपटो गिरास फावो केल्ल्या पासत आर्गां दिवन आमची मागणी आमी देवाक उबारूया. हे मागणी आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उंडो सोरो आनी कोंचा. बापा, ही कोंचा खुना तुज्या सगळ्या डेन्याची आमच्या खातीर रचलोली सृश्टी, पिकाल जमीन, उदक, बी आनी मनशाचो वाव हे सगळे एक जावन आसा तांचो फळ. ह्या कोंचा उद्देशी आमी पळयताव तुजे बळेपणा आनी उदारपणा खातीर आमी तुका दिनवासताव.
तशेंच ही कोनसां उंड्या रुपान आमी तुका भेटयता आनी त्या बरोबर दाकाचो सोरो तातूंत लिपलोल्या आमच्या सगल्यांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमचो वावर सुफोल कर म्हूण आमी मागता आमच्या फिरगोजीच्या सगल्या गोजिवून फामिलीन तशेंच सगल्या आमच्या भावा भयणांक फावो ते उदार पोसण मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण मागून हो उंडो सोरो आनी कोनसा याज्ञिकाच्या हातान घालुया Quello le picco stivara Galta bapa chadisa Amcha tartano sirupa Amcha tartano sirupa Carlo loros mucha fora Ota bapa chadisa Amche karshin sorya rupa Amche karshin sorya rupa Hosma dunya vordanatso Haure tai tu betoi lolo Ezai soda suka beti Orpillo le tu cherosni Dunia vodanato Haune tai tu betoi lolo Esai soda suka beti Orpillo le tu cherosni Rustu soglio sololio Aicha disa vardon vetlio Chirun vetlio morun vetlio Chirun vetlio morun vetlio Amche vengen ektai kota Soglio choas bodlun vetlio Ani tuka donia vopta Ani tuka donia vopta Hosma dunia vodanato Aure tai tu betoi lolo Esai soda suka bete Orpillo le tu cherosni Hosma dunia vodanato Aure tai tu betoi lolo Esai soda suka bete Orpillo le tu cherosni Moja baba boline moja antum chen bolidan surv podvedar deva bapak manta toslen samur magat Ye तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या गावात सर्वेस्पर मानून घेवन Sorvespora Oroneant आपलो ताळो उबारून तुजो नीट मारूक जुवावन लोकांक शिकयलो आनी विराधिरान आपलो जीव दिवून ताचो मारूक रोगतान करून आयलो आमी तुका भेटूंक आयल्या त्या तुज्या पुताच्या रोगता बराबर जुवावाचें रोगो तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गान आमी सदांच चलून आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान
Amen. Survis portum cei soveasu. Tumce soveasu. Amci calza uvaruia. Amite sorves porata iuparta. Sorves por amca devac din vasuia. Voi voce amicorum favor. Sorves pora पवित्र बापा सर्व पदवीदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थाय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची वाट तयार करच्याक आपली मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातारा जुवांवाक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सर्व मनशां परस व्हरतो मान ताका फावो केलोय आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवणाराक जल्मुचे आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो संवसाराचें पाप काडटोल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो जॉर्दान न्हंयच्या उदकांत ताणें पवित्र स्नानाच्या घोडणाराक स्नान दिलें अशें व्हांवतें उदक आमचे भूंय इतलें सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती पृथ्वेर तुका वाखाणून निरोंतरी तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी गायता Povit, 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 Dolbaraco sorves portu. Povit, 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 Dolbaraco sorves portu. Sorganizam salmos, sorganizam luchas foi boa. Sorganizam sarbolão, tu chas foi boa. O sorguinho, tu caçoiso. Sorves por a china vins, yeta caso. Sorves por a china vins, yeta caso. Un sorguinho, soy so. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरोन सुसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात
भावार्थाचो घोट पुरगोटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोरना वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप तेरे आमचे गोळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गौरी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास दरमेल्यान ते आमचे बाबा मुनींची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टाकुती मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुजे पजवडी तुमकां मोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा एकठांय जायल्यांची सगळ्यांची दया करून मागता. के भाशेन जेडन आमच्या भुरग्याचेर देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा आमी मागुया. अशें हांगा मर देवाची माये सांगाती आनी दुसरी आपलो वाडदीस समोर म्हणटा तांचेर बी आशिर्वाद. लग्नाचो दीस तशेंच पिडेत आसा ताका भाग्यवन जेवण बातिस्ताची मोजत आनी पेकोणी मागुया. अशें हांगा मर देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दुर्वृत्ता आनी सगळे कडेन तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर साजून सुखान आमकां वांटोवती. ताचे सांगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dia Jesu वरवीं, dia Jesu सांगाता, dia Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा आमी मनांत दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितांतली आमकां सोडय. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक माये मोगान आमी क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले
आमची काकूट कोर, आमची काकूट कोर. देवाची शेली, देवाची शेली, संसाराचे पाप काटोले. आमची काकूट कोर, आमची काकूट कोर. देवाची शेली, देवाची शेली, संसाराचे पाप काटोले. आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सोगलीं सुभागी. Soumia, तुम्ही म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाचरान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù dapel ami fate, tacha jivan ami jivi. Gesù dapel ami fate, tacha jivan ami jivi. Dapelaya moja bapa di sambata. Mahimogan, udik fulvon, kuchamonan, fonten benta guchimapa. Jesu dakwel, ami fonte, tacha jivan ami jivi. Jesu dakwel, ami fonte, tacha jivan ami jivi. Auti dakwel tumi fate, moche sove rigurante. Velinaring lole fate, nirfosat le sukon vetle. Jesu dakwel ami fate, tacha jivan ami jivi. Jesu dakwel ami fate, tacha jivan ami jivi. Rikurava moche sove, hawi rauta tumche sove. Foko toshe jivi tumche, supa porni sufotadle. Jesu dakwel ami fate, tacha jivan ami jivi. Jesu dakwel ami fate, tacha jivan ami jivi.
जुवावान चाप दिवन मोडलें तो वाडोत वाडोत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार ओदीक ओदीक ल्हान जावंक जाय. प्रार्थुया. भोवमोगाळा बापा, बाग येवन जुवांव सुर्गीच्या जिविताक जल्मलो तो दीस समोर म्हूण ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सोडवणारा उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. ह्या सोडवणाराक भावार्थान दिसान दीस ओदीक वळखूंक, ताच्या जिवान दिसान दीस ओदीक जियेवंक आनी मोरो पर्यंत ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आशीर्वाद घेवंक आमचे हात जोडून आमी आमचे मानो बागोवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार्थी बाप आनीक पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. सगळी बरोबर म्हणया. देवा आमच्या बाबा, ओरंबाक थांब, तुवें तुज्या एकल्याच पुताक मनशा कुलाचो महायात्मीक म्हूण नेमलाय. तुज्या पवित्र आत्म्याक आमच्या फामिलीचेर देवून दी म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थना. पवित्र आत्म्याच्या आसल्यान आमच्या फिरगोजेच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो गोड जावन आनी तुटोन आसलेल्या बांदपासांनी गुंतून तांच्या एकवटान आनी वावरान क्रिस्ताक दाखोल करूंक आनी देव आपोवणी तांचे कडल्यान उपसूंक आमी मागता. सोम्या जेजू आमकां पवित्र याज्ञीक आनी म्हत्वाची दी. मिसाची भेट समोरपूंक, ल्हानाक तुजे सोरशी हाडूंक, भावार्थ्यांचो भावार्थ ओदीक तिरावंक, शुभ वर्तमान सगळ्यांक परगटूंक, पातक्यांक भोगसणे फावो करूंक, जिविताच्या उंड्या वरवीं ओतम्याची भूक मारूंक, पिडेस्तांक आनी मरणाचे तोळेर आसलोल्यांक बुजवण दिवंक, तुजे राज आमचे मोले स्थापूंक. मारिया आमच्या महायाज्ञिकाची आवय, आमचे पासत माग आनी आमकां ओदीक पवित्र याज्ञीक आनी म्हत्वाची जोडून घे. सांत जोआंव बावतिस्ट आमचे पासत विनोदी कर. आमेन. Sogles tuझे ताई बोचा पाचे सोल मिलाग्रितो morma dirice civi piracul piracitace neke duniaco varto da coite sajiva baptis patronamja sukanani dukan vela soglia ami patieta vadaran tuja kopta kenazamka sadinaga sajiva baptis patronamja sukanani dukan vela soglia ami patieta vadaran tuja kopta kenazamka sadinaga Boron amchikal zaupkarani Ailyam bokta tuja paya lagi Melon geyam kande achideni Shiuraya kotor Besawa tumchi Sajiva baptis patronamcha Sukanani dukan vela soglia Ami patieta adaran tuja Kopta kenazamka sadinakan sajiva baptis patronamcha Sukanani dukan vela
येता आदाराक तुझ्या